आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्याक भल्यापणान सांबाळ आनी खंयसरूय हजार दीस काडचे परस तुज्या आंगांत एकूच दीस रावंक मेल्ल्यार अदीक व्हडलें भाग. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेर सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सोगलीं आमी आमच्या जिवितांत जायते फावटी अडचणी सांपडटा. असल्या वेळार संवसारांत आसलेले सगळे उपाय घेतल्या उपरांत आमी निमाणो देवाक उलो मारता. भावार्थान उलो मारल्यार देव आमकां पावता. पूण जायते फावटी आमच्या अडचण्या वेळार आमी देवाक उलो मारता तेन्ना आमच्या उल्याक जबाब दिवचे आदी देव आमच्या भावार्थाची परिक्षा व तपासणी करता. असल्या वेळार देवान केल्ल्या आमच्या भावार्थाचे तपासणेक आमी जोयतीगूण जावंक फावो. आमच्या भावार्थान आमी तीरपण सांबाळूंक जाय. तेच बरोबर दर वर्सा ऑगस्टाचे 15 आमच्या देशांत स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता आनी त्या उपरांतलो आयतार इंडियेची पवित्र सभा नीती आनी शांती खातीर भेटयता. नीत आनी शांती समाजाचे मुखेल खांबे जावन आसा. नीत आनी शांती ना तर तो समाज जखमी व गायाळ जाल्लो असो जाता. नीत आनी शांती ना जावन कितलो लोक अनीत आनी अत्याचार भोगतात. सायबा म्हाका पाव जावन आसा आयचो विशय. भावार्थान आपणाक उलो मारतल्यान देव सदांच पावता. असल्याच भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या देशाक नीत आनी शांती मागून आनी आमच्या आकांताच्या वेळार देवाचेरूच पातयेवन ताका उलो मारूंक शिकून हे मिसाचे भेटेन मागुया. आनी हे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणें मागुया. न्याय राखात, प्रमाणीकपणान चलात. सुम्या जेजू फटीकपण आदारतात तें पळोवन आनी अनितीचे रडणे आयकूनय जायते फावटी आमी दोळे आसून तुटबी आनी कान आसून बेरी जाल्या परी वागल्या. बोगोस आमकां सोम्या काकूट सोम्या काकूट देव आपलें मन कधीच बदलना. क्रिस्ता जेजू, तुवें दिल्ली देणी तूं फाटीं घेनाय. जांकां आपयल्यान तांच्या आपोवणे तूं फाटीं काडिनाय. दर एक आपोवण्याचो माज म्हणल्यार तुका भोवाय दिवूं. पूण जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक वायट देखीची जाल्या. बोगोस आमकां क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट. भुरग्याचे कान काडून तें सुण्याच्या पेट्यांत उडोवचें म्हळ्यार सारकें न्हय. सोम्या जेजू, आमच्या आकांताच्या आनी अडचणीच्या वेळार जेन्ना देव आमच्या बाबाताची तपासणी करता तेन्ना आमी देवाचेर बाबात आनी विस्वासान दवरूंक चुकल्या. आमच्या मनांत दुबाव आयल्यात आनी आमचो बाबात उणो जाला. बोगूस आमकां सोम्या काकूट सोम्या काकूट. सोर पदवेदार देव आमची काकूट कर आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक उंच सोडगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सरेस्परा देवा सुगींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा.
सुनिया जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच सुता सुनिया देवाची शिले तुझं संसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उसव्यात बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सानादीन देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इस्कोर एकलोच तूं करुणेस्कोर आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाल बाबा तुजो मोग कोतेल्यांक दिसून आसलेली व्हडली देणी तुवें तयार केल्या. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्यात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी पुरी आमची आशे व्हडती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो सांग. ह्या आमी मागता हांव आमच्या सुमया तुज्या पुतार जेजू क्रिस्ता वरवीं. तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उक्तापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करून ताच्या नांवाचो मोग करून ताची चाकरां जावन भक्तीन ताच्या पांयां पडात. त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस गोश्टाय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या घोरारा प्रमाणे जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. तांचे होम आनी यज्ञ म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घरांत सगल्या वर्सां मागण्याचें घर म्हूण वळखतली. देवाचें उतर. देवाचे मोड उतार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दलोबायन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पृथ्वीर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मलगोटून संतोसाची गितां गावन, कित्याक तूं न्याय प्रमाणे जोडटी करताय. निती प्रमाणे करताय परजांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं पृथ्वीची ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. भाग्योन पावून रोमकारांक बरयलोलें शिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, तुमकां विदेशांत सांगता, हांव विदेशांचो धर्म दवरतां आनी म्हज्या मुन्यारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या बाबा भयणीक तुमची देख घेवची आशेन दवरची आनी हे तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सोडवण मेळोवची करची. तांकां भायरालोल्या फाराक संवसाराक भोगसणें फावो जालें म्हणटूच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणात. मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणूच म्हणूं येता.
आपणे दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणे केल्ल्या आपुण्या विशीं देवाचें मन बदलना. तुमी एका काळार देवाची खुशी पाळी नासल्यात, पूण आतां तांणी ताचें आयकूंक ना. देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी. तशेंच ताचें आतां आयकुनात. ती तुमकां काकूट मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकूट जोडूंक पावतली. समेस्तांची दया करचे खातीर देवान समेस्तांक आपल्या आज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलें. देवाचें उतर. देवाचे मोडकार. उद्गार. सर्वेस्परात जय जय. जेजू स्वर्गाराजाचे शुभ वर्तमान पुरगोडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पराक जय. सुरेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांवें तुका सांगया. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोण सोडून गेलो. आनी कानानची एक बायल त्या प्रांतांतल्यान घेवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. म्हजे धुवेक देंव चाल जोबार पिडा पीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें प्रतिपाल करून म्हटलें, म्हाका फकत इस्रायल घराण्याच्या सांडलेल्या शेळयांक सरशी धाडला. तरी पूण ती आयली, ताचे मुखार सरपटली. तिणें म्हटलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली. वचच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हटलें, खरें सायबा, पूण आपल्या धुण्याच्या मेजा वयले धुनीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटे खातात. तेन्ना प्रतिपाल करून जेजून तिका म्हटलें, आगे व्हड तुजो भावाड, तुका जाय तशें सांग. तिची दूख तेच घडयेर कोरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाका आमी तुका दिसता. मोगाल भयण भावानो, आयज सादेकालाचो 20वो आयतार आनी आमचो सेवाधर्म आयच्या दिसा आमचे मुखार एक व्हडले प्रश्न दवरता. आयचो शुभ वर्तमान बरे भाशेन समजून घेवंक ताचे फाटल्यान जो इतिहास आसा तो आमी समजूंक जाय. जेजू गेनेसरेत आयला. तीर आनी सिदोन ही नांव आमी आयकल्यात. आनी गेनेसरेताक जेजूक मेळोंक कांय फारिझेव आनी शास्त्री आयल्या. जेरुजालेमांतल्यान 3 दिसांची वाट. ते कित्याक आयल्यात? कित्याक जेजूचेर ते रागार आसा. कितें केल्लें जेजून? जेजू तांच्या पवित्र पुस्तक तोरा जें बरयलेलें आसा, शुद्धीकरण आनी दुसरे रिती रिवाज जेजू पाळिना. तो बेश्टायता सगलें. इतलेंच न्हय, आपल्या शिसांकूय अशेंच करूंक लायता. तर हे जे जेजूक मेळोंक आयल्यात शास्त्री आनी फारिझेव, हे जेजूचेर रागार आसा. तांकां जाबाब जावप, कित्याक तूं असो करता? आनी असले घडयेर आमी आयचो शुभ वर्तमान सुरू करता.
जेजू पेद्रूक म्हणटा, आरे पिश्या, हांचे तूं आयकना काय? तांची मनां बंद आसा, तांची मनां उक्ती नात, सोड तांकां. अशें म्हणटा आसतना ही शिकवण दिल्या उपरांत जेजू मुखार एक कानांची ओस्तोरी येता. आनी ही कानांची ओस्तोरी जेजू कडेन उपकार मागता आपले धुये पासत. ही जुदेव न्हय, जुदेवा मदें आनी दुसऱ्या लोकां मदें व्हडली अंतर आसली. जुदेव लोक दुसऱ्यांक मानिनासले, भाडती म्हणटाले. तांचे कडलें खाय नासले, ना पिये नासले, कांयच कसलोच संबंद दवरिनासले. कित्याक तो लोक जायत्या देवांक मानताले आनी तेंचे पळय रिती रिवाज आसलो तो जुदेवा प्रमाणे सारको न्हय. एके भाशेन जुदेव तांकां सुणी म्हणटाले, अशे भाशेन तांचो अपमान करताले. आनी असली ओस्तोरी जेजूशी येता. ही ओस्तोरी आनी तिची धूव आमकां कितें सांगता काय? ती आमकां दाखोवन दिता आमची समाज, घायलोली समाज, आमची चिंतना, आमचे विचार तेदना तशें आतां आमची समाज घायलोली आसा. आमी जायतें वायट केलां आनी वायट करता. आयचो आयतार आमकां उगडास करता, नीत आनी शांती दवर. आमचे समाजान हें व्हडलें उणेंपण. तरी ओस्तोरी जाका आपली नीत आनी शांती ना, समाज तिका दिना, ती जेजूशी. जेजू तिका एक विचित्र जबाब दिता. आमी आयकलां. कित्याक काय जेजू असो जबाब दिता? जेजू आपल्या शिसांक शिकयतालो, तांची मनां बंद आसा. थोडोच वेळ लागीं जेजून पेद्रूक म्हटलेलें, तूं पिसो, तुजेंय मन तांचे भाशेन आसा, सोड तांकां, तांचें आयकना काय? आतां जेजू तांकां शिकयता कशे परी तांची मनां उसवाडूंक जाय. आनी ओस्तोरेक जेजू एक असलो जबाब दिता. न्हय, जेजूचो असलो विचार नासलो, पूण तिचो भवार्थ कळकून घेवन आनी हे वरवीं आपल्या शिसांक शिकोवणी दिवंक. म्हाका दिसता जायते फावटी शुभ वर्तमानांत आमी आयकता की जेजू अजाप आसा. वेगवेगळ्या वेळार जेजू भावार्थ उणो भाट चोवन सारको उत्साहून आसा. अजापार जेन्ना नासरायताचो लोक ताका आयकना तो अजाप जाता. हे फावटी जेजू अजाप जाता. कित्याक अजाप जाता? कित्याक ही ओस्तोरी एक असलो जबाब दिता जे ताचे शीस ना म्हूण जुदेव लोक दिवंक शकताले. जेजू म्हणटा सारकें न्हय, म्हणटा उणो काडून घरच्या सुण्यांक दिवं, उणो भुरग्यांक दिवंक जाय. ती ओस्तोरी उणो खावंक येवंक नासली. ती ओस्तोरी देवाचें उतर आयकूंक येयल्ली. ती ओस्तोरी पेकोवणी घेवंक येयल्ली. तरी आसतना ती म्हणटा, सायबा, मेजा वेले पडटात ते उंड्याचे कुडके सुणी खातात. सुण्याचे पेटे न्हय, सुणी. ती मानून घेता की तिच्या जिवितांत जायते अन्याय आहा, जायते उणेपण ती सोंसता. तरी आसतना जेजूचेर भवाड घेता. आनी जेजू तिका येदो व्हडलो उतर म्हणटा, भाग्य म्हणटा. फाटल्या आयतारा आमी आयकलां जेजून पेद्रूक म्हटलेलें, तुजो भाट उणो उदकाचेर चलोवंक सोदतालो, ल्हाराचोन तो बुडोवंक लागलो. आयज जेजू ह्या आयतारा म्हणटा, कितलो व्हड तुजो भाट, तुका जावन तुका जाय ती. आनी मातयेव म्हणटा हेच घडये तुजी दूख बरी जाली.
मोगाल इश्टानो आयचो शुभ वर्तमान तुमकां आनी आमकां एक प्रश्न दवरता. हांव समाजान दुसऱ्यांक कसले नदरेन चोयता? जेन्ना हांव जाणा कोणें वायट केलां वा जेन्ना हांव जाणा कोणाचें जिवीत सारकें न्हय हांव तांचेर तोखमण मारतां, वो हांव जेजू भाशेन दोळ्यार मोगाल काळजाचो. जेन्ना हांव कितें वायट करता तें सारकें म्हजे नदरेन, जेन्ना दुसरे कोण वायट करता तें सारकें करिनात ताचेर हांव तिडता. मोगाल भयणी भावांनो, आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांचो अंतव करता. दुसऱ्यांक एक सारके मनीस देवाची भुरगीं म्हूण मानून घेना. त्या पासत आयचो आयतार नीत आनी शांती दवरूंक आमकां आपयता. सगल्या लोकां मदें नीत आनी शांती, नीत चड गरजेची आमच्या ह्या काळांत. क्रायस्ट ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करता आसतना बरे सुवातेर आमच्या जिवितांत आमच्या कन्यांनी आमी नीत हाडुया. तेन्ना देवाचें उतर आमकां आमच्या जिवितांत स्पश्ट जातलें, आमकां आमच्या पावलांक मार्गदर्शन जातलें. भारताची उचारणी करता स्वतमानता देवाक, पवित्रदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार उलयत रावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाव ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखितलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, पवित्रदार देवा बापाच्या उजव्यार बसला, पयलीं जिवे आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करून घेतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातरीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकरार, पातकांचे भोगसणे, गोंयचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव कसलोच भेदभाव करिनासतना भारतांत मागतल्यांची मागणी आयकता म्हूण मनांत भितून आमची मागणी ह्या वेळार देवाक दाखोवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें गौरीक बुन्यादपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या, जातींच्या, देशांच्या आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करून तांकां जेजू सारकेले काळजीस मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो, जातींचो वा कसलेच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाच्या उदरगती खातीर वावरून आनी फावो ते उपाय घेवन देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलो करून सगळ्या मनशाच्या एकचारा खातीर आमी वावरून देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी आमची काकूट कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग ग्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबडाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्ट करता आनी जायतो लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनचो उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेंत कश्टतल्यांक बेगीनच भेटोवणी आनी मेलोल्यांक शासनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी आमची काकूट कर. आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. मोगाल बाबा, आडतान आनी थीरपणान केल्ली मागणी तूं सदांच आयकताय आनी आमकां पावताय. आमची मागणी आयकून घे. एकचारान जिवूंक आमकां फावो कर. सगल्या वायट विघ्नांतलीं आमकां निवार. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Spre spăra de vas, se ceară snara mi tucantii basta.
तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलोवप आमी पळयता की तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो सापडलो ससनाच्या ससनान देवाचो सरेस्परा देवा सस्यच्या रुसणारा आमी तुका दिन भासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता दाक वाडयेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां न्हीद पिवून सकलो ससनाच्या ससनान देवाचो सरेस्परा देवा ल्हानबीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता म्हज्या मोठ्यापणाक म्हाका दोन काळ सरेस्परा सगळ्या म्हज्या पातकांचो म्हाका म्हज्या भाव भयणांनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून म्हाका हें तुजें आतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनीक आमच्या नाट्य पवित्र विचारवाक सगळेस्कोर मानून घे प्रितीचे बापा आमचें बलिदान मानून घे तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत गेलो तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुका दुखूंक मेळ्ळी क्रिस्ता आमच्या सुम्या भुमी सगळे स्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां बागुया आमी ती सर्वेस्पराक सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया अशें आमी करून नवो सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर फाली आनी सोर कांय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें नाकवार मारयेर खांय चोर घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मन्नांतली आमकां सोडयली आनी मन्नांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देव तुका बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दल बरा सनातीन तुज्या मोहिमेचें किर्तन एकाच ताल्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका जय जय सरेस्पराची नामी येता ताका जय मुसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून निदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन पोस्ट मरण सोंसुकेच्या आदीं ताणें उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें तो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासवीक परराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उलासाक करा भारताचो पयलो दूत परगोवया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा तुजे येण्याक आमी अंतरता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सोडवणीची कास तुका समोरता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या भौमीक बापा आनी सगळ्या यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें बरजोरीत मुखामळ पळोवंक फावो
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां नारे देवाची माय संगती तिचो कोती भाग्योन सुसे भाग्योन दोन मृता आनी सोद कालीत कामान उल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटून तांच्या संगतान तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूंतल्यान ओबेदारम्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोरवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना हीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्याक बक्षिना तशें आमची पातकां बकोस आनी आमकां कांय न्ही पळोवंक नाका वायटांतली आमकां निवार. सरस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोबणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी गोरवांशान वतरेतना तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोरगी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यांक आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिरी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पण जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाली शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान आमी सगळीं सुदारली. सम्यात तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका भावना पण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवितांत आमकां सांबाळून. सोमी म्हणटा हांव तो जिवो म्हणलो स्वर्गांत खान देंवलोलो देंवून आयलो हो उणो खाता तो सासणान जिवो आसतलो. प्रार्थना. कोणवाड्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं
जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून त्या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे